सभापतीन मिडिया खातीर तयार केल्ल्यो गायडलायन्स ह्यो ड्राफ्ट गायडलायन्स ताका लागून त्यो फाटीं घेवचे परस ह्या मार्गदर्शक तत्वांचेर सुचोवण्यो दिवच्यो त्यो आस्पान घेवपाचेर विचार जातलो अशी भुमिका सभापती प्रमोद सावंतान घेतल्या। ह्यो गायडलायन्स वेबसायटीचेर जाहीर जातकच बरोच बोवाळ जाल्लो। ते खातीर तांणी ब्रेस्तारा विधानसभेच्या प्रेस एडवायझरी कमिटीची बसका घेतली। अशा पद्धतीची गायडलायन करप ही लोकसभेनूय गायडलायन आसा, बाकीच्या सगळ्या विधानसभेनूय बी गायडलायन आसा आणि ताकाच लागून आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर ह्या पद्धतीची गायडलायनीचो ड्राफ्ट रूल जो आशिल्लो हो सगळ्यांच्या समोर दवरलेलो, विच इज नॉट फूल अँड फायनल। ताच्या खातीर म्हजी सगळ्या पत्रकार भाव भयणीक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तुमी सगळे जाण म्हणजे बाकीच्या सगळ्यां कडेन उलोवन तेंच्यो प्रतिक्रिया छापच्या पयलीं खरें म्हणजे तुमी म्हाज्याय कडेन प्रतिक्रिया विचारप किंवा म्हाकाय सांगप हेजें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें। खरें म्हणजे फाटल्या प्रेस एडवायझरी कमिटीच्या मिटिंगेंतल्यान आमचें ऑलरेडी डिसायड जाल्लें की अशा पद्धतीची गायडलायन जी त्या गायडलायनीक वयचें। आमच्या ऑफिसांतल्यान ती गायडलायन ही तांकां धाडपाक जाय आशिल्ली, बट ती धाडली गेली ना, डायरेक्ट ड्राफ्ट कॉपी जी आसा ती हेजेर गेली, आमच्या वेबसायटीचेर गेली। एनी हाव तुमी सगळ्यांनी कोणी कोणी वेगवेगळ्या सगळ्यांच्यो प्रतिक्रिया छापल्यो तितूर हांव वचना। खरें म्हणजे तुमी सगळ्यात पयली प्रतिक्रिया विचारपाक जाय आसली जाल्यार ती म्हाजी विचारपाक जाय आसली, म्हाजी छापपाक जाय आसली। तुमची जर कोणाची कितें प्रॉब्लेम्स आसा ताच्या बद्दल म्हाज्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन्स घेवपाक जाय आसली, तेजी अत्यंत गरज आशिल्ली। ते जावंक ना तरी सुद्दां म्हणजे ह्या सगळे विशय कन्सिडर करून हांवें आज प्रेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाली। आमी तुमच्या गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट तांचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणजे हांव अध्यक्षा कडेन उलयल्लो, तांच्यांनी आपलो रिप्रेझेंटेटीव सेक्रेटरी धाडलेलो ऑलरेडी। हांवें तांच्यांनी ऑलरेडी काही सजेशन्स आज प्रेस एडवायझरी कमिटीच्या मिटिंगेंत प्रत्येक म्हणजे तांच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या। हांव त्या सजेशन्सां डिटेल आत्तां वचना, हांवें तांकां सांगलां तुमी उरलेले परत एकदां मिटींग घेयात, तुमची सगळी सजेशन्स जी आहा पळय ती आमकां दिया। त्या सजेशन्साचेर परत एकदां आमी प्रेस एडवायझरी कमिटी मिटींग आनी त्या मिटिंगे खातीर स्पेशली तुमचो गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हांचो रिप्रेझेंटेटीव आपयता आनी ताज्या उपरांत आमची ड्राफ्ट पॉलिसी आसा ती फायनल करून सगळी परत एकदां वयतली। ताच्या खातीर हो ड्राफ्ट कॉपी आशिल्ली हें लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्यांक। हेजो अर्थ असो न्ही की जशी लोकसभेन हेजी गायडलायन आसा ताजी विधानसभेन म्हणजे बाकीच्याय विधानसभेनी आसा आनी गोवा विधानसभेन सुद्दां आसप हें सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू हें अत्यंत गरजेचें आसा। No, we are not withdrawing it. We are asking the suggestions. Suggestions should come from the your association, our press advisory committee. Suggestions should come. We are not withdrawing it. रेड्यांक खावंक घालतालो तेन्ना आपल्याचेर अकस्मात हल्लो जालो। उपरांत उखल्लो, गाडयेंत घालो, मारलो आनी आगशी दोंगरार सोडलो म्हूण काबुल्लेचे युरिकाची कागाळ। ताका शेजाऱ्याचेर दुबाव, ताणेंच बाउन्सरांक धाडून कर्म केलां म्हूण युरिकाचो आरोप। युरिकान चोरी केल्या म्हूण बोवाळ, म्हूण खंय ताका बडयला। जीव साल्वार करून तो हॉस्पिटलांत पावलो। काल हांव रेड्या उदक दिवपाक गेलो, येता आसतना 2 फावटी गाडी गेली ती। येता आसतना ते सोमते येयल्यान सोमतो मारून लावलो म्हाका मोदेका धरल्यान आनी थंय चलते वया काय म्हणटा ते वयल्यान थिंग आगशी दोंगरा उडयले म्हाका मिलिटरी कॅम्पा कडेन आनी थिंगेच कोणाक उलोवपाक लागले ते तांकां सांगूंक लागले जालें ना बीन। मागीर थिंगसा म्हाका सोडून गेले ते, हांव थिंगसा मागीर चलोन भियेलो। कितें चलना काय म्हणटा भांगर कोणाय भांगर ते एंटनी तेंगेले एंटनी फ्रांसीक डॅडी तेंगेले फ्रांसीक फेर्नांडीस हय ते कितें म्हणटा हेगे आता हा कितें तुका जातालें ते मुकोय जाताले गेले ते वर्साक हांवें चोर केलो म्हजे घरला चोर केलो जाल्ली इस्टरा आतां गुड फ्रायडे 30 आतां पयर जाली हय ते तुजे खातेले हय म्हणजे ते तुका जाताले चोरी वस्तू खुंय म्हणजे थंय चोरलेशें हय आनी ताका लागून तुका वयलो दिसता हय तेन्ना मान माहिती आनी भरपूर मारलो हय गोड्या दोर भर गायली आनी कितें सांगपा लागलें पोटाचे फोंड मारले। पुलीस युरिकान सांगिल्ले काणयेची सत्यता तपासतात। ताची आवय म्हणटा पोलिसांनी सारकी चौकशी करची, बेटोच युरिकाचेर आरोप करचो न्ही। आजचो एज फुडें पुलिसांनी तांकां धरपाचें आनी इन्क्वायरी लागपा न्हू, आमकांय बी कळोन जाय न्हू पुलीस काम कोत्ताय वो कोण केला वो कोण ते आमकांय बी कळोन जाय। फॉरेन तेणें केला नाजाल्यार एज फुडें आम कितें जाय त्या भुरग्याकू आमी तेंचेर घातली, डायरेक्टली सांगतली हुमक्यानू मारला तुम पुलीस एक्शन घे ना घे पूण आमी डायरेक्ट आमची मोती बसतली हे भुरग्यान मारली म्हूण।
आमी युरिकाचो शेजारी एंथनी फर्नांडिसाक मेळ्ळे. तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना, मात आपलो तातूंत हात ना म्हूण तो उलयला. युरिकाची काणी खरी काय अतिशोक्ती ते पुलीस तपासा उपरांतूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.